आय एम ऑन अ व्हेरी सिंपल पॉयंट दिलीप, कारण आय वॉन्ट सिद्धार्थ ऑल्सो टू टॉक अबाउट दिस. तुम्ही म्हणटात की ड्रायव्हिंग स्कुलाक गेलेत ना, सो तांकां कोणें सांगलेत ना, सो आमी लायसन दिली कशें? ही जी आमची लायसन दिवपाची एक पद्दत तयार जाल्या आणि एक अशी परत आमगे खूब हेल्पफूल नेचर. सिद्धार्थ बाब परत त्या हेल्पफूल नेचराचेर येवया की कोण नाल्यार कोण कोणाक नाल्यार कोणाक कसो तरी हेल्प करता ड्रायव्हिंग लायसन दिवपाक, आणि ते लायसन दितकीर आपलो एक आयुश्याचो प्रश्न एक मेकळो जालो. अशें थाटा भितर आमी गाडी किंवा टू व्हिलर चलोवपाक लागतात. डोंट यू थिंक अ मेजर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लेम स्टार्ट्स देर? कारण आमी जेन्ना लायसन दिता तेन्ना खरेंच त्या मनशाक कितें कळटा हें पळयनासतना ती टू व्हिलर घेवन ताका रस्त्यार दोन कॅटेगरी आहात. जाका लायसन मेळूंकूच शकना ताजे हाताक गाडी दिवप एक समाज म्हणून किंवा पेरंट्स म्हणून, और जाका लायसन आमी दितात ताका खरेंच ती गाडी चलोवपाक पात्र आसा काय ना हाजी नीट पडताळणी करनासतना ताका लायसन दिवप. डोंट यू थिंक एक पयली भागाचेर आमी उलयले, तो दुसरो भागय आज हॅज बिकम अ मेजर मिनेस सारको. म्हाका दिसता ते जे लायसन दिवपाची प्रक्रिया आसा ते हांवें लायसन्स काडल्यार म्हाका दिसता बरेच 25 वर्सां जातलीं, पूण तेन्ना एक आशिल्लें की आटको काडलो की लायसन्स मेळ्ळो. आयज आटक्या परत आमी खूब फुडें पावपाक जाय. मेन बेजिकली दिलीप बाबान म्हणलें की रोड सायनेजीस, पूण ते रोड सायनेजीस कळपाकूय जाय की ते ब्लू हाजेर रेड लायन मारल्यार थंय नो पार्किंग आसा आनी अशी एरो मारून थंय क्रॉस मारल्यार नो ओवरटेकिंग हें कळपाक जाय. म्हाका दिसता ताजी एक रिटर्न एग्जाम ऑर वॉट एवर इट शूड बी देर, सेन्सिटायझेशन शूड बी देर. आनी मोर ओवर आतां कितें जालां की गोंयकार खूब उदार जाल्या, मनाचे खूब उदार जाल्या. हांवें एक पयर पळयलें की नो पार्किंगाक गाडी लावन जेन्ना ताका पुलीस चलान दिवपाक गेलो ताणें काडल्यान 500 रुपया दवरले आनी कीप द चेंज म्हणलो, तसोच मागीर पार्किंग चार्जीस म्हणलो आनी तो चलत गेलो. हांव नांव सांगना कोणाचेंच, पूण एक खंय तरी एक मेंटॅलिटी तयार जाल्या की पयशांनी कितेंय विकतें घेवपाक मेळटा म्हणून. दॅट इज रॉंग मेंटॅलिटी. आनी म्हाका दिसता फक्त चलानूच न्ही पूण तांकां एक खंय तरी पुलीस स्टेशनाक हाडून तांकां करेक्टीव क्लासीस घेवपाक जाय. एक मे बी एक आठवडो एक वराक 4-4 वरां ते बसोवपाक जाय. मायनर पुलीस स्टेशनाची हवा खावपा जाय म्हणटा तुमी? हवा न्ही, म्हणजे आय एम नॉट सेइंग इन अ रॉंग वे, पूण खंय तरी करेक्टीव एक्शन सेन्सिटायझेशन तांकां येवपाक जाय, क्लासीस चालू वचपाक जाय. आनी एनजीओज लायक व्हॉलंटियर ऑर्गनायझेशन लायक दिलीप बाबाचे रोड सेफ्टी ऑर्गनायझेशन आसा तांणी कंडक्ट करपाक जाता, कंपल्सरी अटेंडन्स घेवपाक जाता. आनी मोर ओवर आतां एक प्रोविजनूय आसा की मायनर जर ताका जर गाडी चलयतना धरलो, स्कूटर चलयतना धरलो, he will not be allowed to apply for license till it attains 21. His parents will be imprisoned. म्हाका दिसता ही वेळ आयिल्ली आसा की वी हॅव टू एनफोर्स इट इरिस्पेक्टीव ऑफ द पॉलिटिकल कलर. कितेंय जावं, पुणून म्हाका दिसता जे मुंबय और बाकीच्या राज्यांनी चलता ही एक पुलीस थंय इतलो स्ट्रिक्ट वागता की ताका सगळे जाण भिवून आसता. आनी पुलिसांक भंय, पुलिसाचो भंय हो आसपाकच जाय. इन द करेक्ट पॉझिटिव्ह फ्रेम ऑफ मायंड भंय आसपाक जाय. आमच्या मदीं तो भंय गेला. म्हाका दिसता तो परत एकदा पुलिसांनी हाडपाची गरज आसा. तांचो रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट तांकां परत एकदा मेळोवपाची गरज आसा. आनी डेफिनेटली तांणी ह्या वटेन पावलां मारपाक जाय.